नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज महाराष्ट्रातल्या 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्राचे आभासी प्रणाली वरवीं उक्तावण करतले. ही केंद्रां महाराष्ट्रातल्या 34 ग्रामीण जिल्ह्यांत आस्पावीत आसात. ह्या केंद्रा वरवीं वेगवेगळ्या विभागांनी कुशळटाय उदरगत प्रशिक्षण कार्यावळी घडोवन हाडटले, जाका लागून तरणाट्यांक रोजगाराच्यो संधी उपलब्ध जावपाक मजत जातली. हे प्रशिक्षण उद्देग मळावेल्या खासा प्रशिक्षण मंडळा वतीन राष्ट्रीय कुशळटाय उदरगत मंडळा अंतर्गत घडोवन हाडटले. राज्य सरकारान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या केंद्राची आंकडेवारी वचपाची शक्यताय आसा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज महात्मा गांधी केंद्रीय विद्यापीठाच्या पयल्या पदवीदान सुवाळ्यान उलोवप केलें. बिहारांतल्या उदेंत चंपारण जिल्ह्यांत आशिल्ल्या ह्या विद्यापीठाच्या पदवीदान सुवाळ्यान बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर तशेंच मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांणी वांटो घेतलो. आपल्या उलोवपांत तांणी महात्मा गांधीजींच्या मुल्यां विशीं विद्यार्थ्यां मदीं अदीक जागृताय जावन देशा खातीर वावुरपी देश सेवेक तयार करपाची गरज तांणी ह्या वेळार उक्तायली. ये क्षेत्र भगवान बुद्ध और उनके अवसर से समृद्ध है. इस क्षेत्र में सम्राट अशोक के समय के स्तंभ मौजूद है. पश्चिमी चंपारण में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित एक स्तंभ का सबसे ऊपर का हिस्सा यानी कैपिटल राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में के प्रवेश द्वार में स्थापित किया गया है. इतले मजगती राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आपल्या 3 दिसांच्या बिहार भोंवडेंत आयज सांजे एम्स पटनाच्या पदवीदान सुवाळ्यान वांट्यो घेतल्यो. उत्तर रेल्वेन 34 पुजा स्पेशल ट्रेनी सुरू करपाचो निर्णय घेतला. सणा दरम्यान गर्दी जावपाची न्हय म्हूण ही खासा वेवस्था केल्या. उदेंत भारतांत ह्यो ट्रेनी चड धांवतल्यो. मजगती देशांतली पयली रॅपीड रेल हिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वो बावटो दाखोवन देशाक समर्पीत करतले. दिल्ली सावन मेरठ धांवपी ही ट्रेन हातूंत 2x2 ची बसपाची वेवस्था, सामानाचे रॅक, CCTV, मोबायल चार्जिंग सुविधा आसतल्यो तशेंच बायलां खातीर खासा बसपाची सुविधाय आसतली. मुंबईत ग्लोबल मॅरिटायम इंडिया समीट 2023 आयोजन जालें. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी ह्या समिटाक संबोधीत केलें. 2014 पयलीं बँक तशेंच उद्देगांची स्थिती बिकट आशिल्ली. देशाची अर्थवेवस्था सुधारपाक व्हड पावलां उखल्ल्यात अशें अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. The Indian Protection and Indemnity Services can also help in encouraging and increasing maritime arbitrations in India. India, of course, you know, has passed an arbitration bill. We've got an arbitration center. We are now improving our strength in arbitration, and therefore to have arbitrations also happen in India. Most arbitrations now are carried on in Singapore or in United Kingdom. So no harm in that, but for a country as our size, for a coastline that we have, for the potential in maritime activities that we do have, at least we should start with an arbitration center in India so that our disputes are redressed here. We may eventually, for some reason or the other, still go to UK or still go to Singapore, but we should have an arbitration center here. Now, the financing bit, the cleaning up of the financial sector, which is a very domestic problem that we had. Our banks went through a very difficult time. Both the industry, companies, corporate sector, and also the government and the banks' balance sheets were all in difficulty when we came into power, when Prime Minister Modi took charge in 2014. We were called a fragile country, and we had a double balance sheet problem.
इस्रायल आणि हमास संघर्षाच्या फाटभुंयेर संवसारांतले मुखेल देश इस्रायलाक तेंको दितना दिसून येता। आयज ह्या संघर्षाचो 13वो दीस। काल अमेरिकेचे राष्ट्रपती जो बायडन हांणी इस्रायलाच्या प्रधानमंत्र्यांची भेट घेवन तांकां फावो ती मजत करपाचें जाहीर केलें। इतले मजगतीं आयज ब्रिटनाचे प्रधानमंत्री ऋषी सुनक इस्रायलांतल्या तेल अवीव हांगा पावल्यात। आपल्या भेटेर ब्रिटनाचे प्रधानमंत्री इस्रायलाच्या फुडाऱ्यांकडेन चर्चा करून ह्या संघर्षाक लागून प्रभावित जाल्ल्या वाठारांत मानवीय मजत पावोवपा खातीर परिस्थितीचो नियाळ घेतले। केंद्रीय टेक्स्टायल मंत्रालया वतीन बालभवन पणजे हांगा राज्य हातमाग प्रदर्शनाचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें। 18 ते 31 ऑक्टोबर मजगतीं आयोजीत ह्या प्रदर्शनात देशभरांतल्या कारागिरांचो वांटो घेवन आपली उत्पादनां विकपाक दवरल्यात। हातमाग उद्देगांक चालना दिवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयत्नशील आसात आनी ह्या कारागिरांक उर्बा दिवपा खातीर ह्या प्रदर्शनाक लोकांनी व्हडा संख्येन भेट दिवची अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार केलें। ह्या वेळार हस्तकला संचालनालयाचे संचालक अरविंद बोगडे, बालभवनाचे संचालक दयानंद चावडीकर तशेंच खादी आनी विलेज इंडस्ट्रीजचे उपनिदेशक विजेंद्र सिंग हाजीर आशिल्ले। आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को अपील भी करता हूं कि मैक्सिमम लोग यहाँ आए और विजिट करें, क्योंकि खादी प्रमोट करने के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमेशा के लिए वोकल फॉर लोकल कहते हैं। जब तक हम बात नहीं करेंगे अपने देश के बारे में तो और कौन करेगा। मुझे लगता है सभी लोगों ने खादी प्रमोट करना स्टार्ट करना चाहिए और निश्चित रूप से जितने सारे अपने देश भर से आर्टिजन्स यहाँ पे आते हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ और निश्चित रूप से आप जो खादी प्रमोट कर रहे हैं इसलिए आपका मैं बहुत बहुत अभिनंदन भी कर रहा हूँ। गोवा के लोग यानी खादी के प्रति यानी पहले हमारे यहाँ पे बहुत कम खादी मिलती थी, लेकिन आप जैसे इस तरह के एग्जीबिशन लगाने के बाद आप लोगों ने बहुत खादी प्रमोट किया है। हमने हमारा खुद की कुणबी शॉल और कुणबी साड़ी प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है। लास्ट 4 साल से बड़े अच्छे हमारे हैंडलूम के कलाकार हमने दोनों सेंटर हमारे रिवाइव किए हैं। भारतीय हवामान खात्यान कळीत केला त्या प्रमाण आयज पुराय देशभरातल्या दक्षिण अस्तंत मान्सून परिस्थितीची वाट धरल्या अशी माहिती दिली। अरबी समुद्रातलो कमी दाबाचो पट्टो आता अस्तंत वाठारांतल्या पयस वचून उत्तरेच्या दिकेन वचपाक लागला अशी माहिती हवामान खात्यान दिल्या। 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या फाटभुंयेर आयज सावन बॅडमिंटन सर्तीक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं सुरवात जाली। डॉ. श्यामप्रसाद मुखर्जी खेळा मैदानाचेर आयोजीत ह्या बॅडमिंटन खेळाच्या उक्तावण सुवाळ्याक खेळा मंत्री गोविंद गावडे, ताळगांवचे आमदार जेनिफर मॉन्सेरात, वास्कोचे आमदार दाजे साळकार आनी बॅडमिंटन खेळून ह्या खेळाक सुरवात केली। हमें आशा है कि गोवा में पहली बार लास्ट 10 साल से जिसकी हम राह देख रहे थे आज हो गए, कल हो गए, तो नेशनल गेम्स एक्चुअली आज स्टार्ट हो रहे हैं। मोर देन 10,000 एथलीट्स, 5,000 अदर स्टाफ, 15,000 स्टाफ जो गोवा में आ रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए गोवा तैयार है, गोवा वासी तैयार है। निश्चित रूप से ये नेशनल गेम्स यादगार गेम्स रहेंगे। नेशनल गेम्स में 43 डिसिप्लिन यहाँ पे होने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज तक जिस तरह के नेशनल गेम्स नहीं हुए हैं इस तरह के नेशनल गेम्स गोवा में आयोजन कर रहे हैं। इसका मैं बहुत बहुत सभी का स्वागत करता हूँ, बहुत लोगों का अभिनंदन करता हूँ। 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीची मशाल आयज सत्तरींतल्यान दिवचल तालुक्यात पावली। ह्या वेळार दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, दिवचलचे नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, जिल्लो परिषद वांगडी गोपाळ सुर्लकर तशेंच हेर नगरसेवक, विद्यार्थी आनी ह्या मशालेक मोगान येवकार दिलो। ह्या निमतान आयोजीत उपजिल्लोधिकारी कार्यालयान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीन दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेटये आनी मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी उलोवप केलें। जो स्पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर असा फुल गोंयभर सगळ्या ग्राउंडाचेर अपग्रेड केल्लो आसा आनी हेचो सगळो फायदो आमकां आमच्या भुरग्यांक मेळटलो। हांव भुरग्यांक इतकेच रिक्वेस्ट करता की हे गेमींतले तुमी लायव्ह पळोवन तुमकां खूब चान्स जातलो, कोणाक पार्टिसिपेट करता तांकां चान्स जातलो। खूब जाणां कडेन आमचे कडेन टॅलंट आसा स्पोर्ट्स हेची, पण ती कशें आसता जर टॅलंट भायर काडपाक तसो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय पडटा, जशें इन्स्पिरेशन जाय पडटा, ते इन्स्पिरेशन
आज आमकां ही नॅशनल गेम्स दितली. ह्याच उद्देशान आयज आमच्या गोंयान ह्यो नॅशनल गेम्स घडोवन हाडलेले आसा आनी हेजे कार्य आमचे ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर हांच्यांनी मोठ्या दबाज्यान स्विकारलेले आहा. तेंच्या पुराय डिपार्टमेंटान मोठ्या दबाज्यान स्विकारलेले आसा. आयज हांव आमचे गोंय राज्यांतल्या सगळ्या गव्हर्मेंट अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन करता. 37व्या ह्या नॅशनल गेमीचे आयोजन गोंयांत जावप हे आमच्या सगळ्याक एक आमच्या मानाची गोष्ट आसा. आयज तुमकां ह्या सगळ्या गोंयकारांक ह्या दिसाच्यो शुभेच्छा दिता. ICC संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीन आयज भारता आड बांगलादेश हांच्या मदीं खेळ जातलो. बांगलादेशान कुरबावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. निमणी म्हायती मेळ्ळी त्या प्रमाण बांगलादेशान 24 षटकांनी 2 गडे वगडावन 129 धांवड्यो केल्यात. इतल्याने खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रान. नमस्कार.